WTOचे अनुदान बारीक नुस्तेकारांक खूप गरजेचें आसा। WTOच्या कोतान गोंयचे नुस्तेकार हिस्पा भायर नुस्तें मारतात, ताका लागून बारीक नुस्तेकारांक मेळपी अनुदान बंद करपाचें थारायिल्लें। मात गोंयचे चडशे नुस्तेकार गरिबी रेशे सकयल आशिल्ल्यान अनुदान बंद जालें जाल्यार नुस्तेकार भावांक रस्त्यार येवपाची पाळी येतली। देखून 26 फेब्रुवारीक आबुधाबीत जावपी परिशदेंत नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निलकंठ हळर्णकर अनुदाना विशीं चर्चा करची अशी मागणी गोंयच्या रांपोणकाराच्या एकवटाचो सरचिटणीस ओलांसियो सिमोईश हांणी केला। हे विशीं सिमोईशान मंत्र्याक पत्रूय बरयला। आमी फिशरीज मिनिस्टर बाब हालदणकराक आमी एक लेटर बरयल्लें आसा। कित्याक 26 तारखेर आबुधाबी मिटींग आसा विथ रिस्पेक्ट टू WTO फिशरी सबसिडी। आता आमचे मिनिस्टराक आमी रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आणि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जे सेंट्रलाक आसा तेमकां रिक्वेस्ट कर की हे जे WTO फिशरीज सबसिडीज पळय आसा ते आमचे गोंयचे फिशरमॅनाक, बारीक फिशरमॅनाक, इंडियेचे फिशरमॅनाक चड गरजेचे आसा। कित्याक जे लास्ट टायम मिटींग जाल्ली जेनिवान थिंगा WTO म्हणटा की आमी ओवर फिशींग करता आनी तेका लागून ही सबसिडी काडपाक जाय म्हणून। पूण हे चुकीची म्हायती आसा, कित्याक आमी जे फिशरमॅन आसा आमी गोडेक थर्ड लार्जस्ट एक्सपोर्टर आसा, पूण आमचे ऑलमोस्ट 100 मिलियन फिशरमॅन पळय आसा ते मोर दॅन 60% आर लिव्हिंग इन पॉवर्टी लायन। सो जोरी फिशरी सबसिडी गेले जाल्यार आमी गोंयचे फिशरमॅन आनी इंडियेचे फिशरमॅन रस्त्यार पडटले आनी जशे शेतकार दिसाक मोर दॅन 30 जाण सुसायड करता तशें आमची पाडी येतली। सो आमी मागता ह्या सरकाराक जी जे मिटींग आबुधाबी येवपाचें आसा, वचपाचें आसा, त्या मिटिंगेक स्ट्रॉंगली नेगोशिएट करपाचें आनी जे फिशरमॅनाक सबसिडी मेळटा त्या फिशरमॅनाक सबसिडी दिवपाचें काम ह्या सरकारान WTO जे 13 मिनिस्ट्रल कॉन्फरन्स जावपाचें आसा आबुधाबीन थिंगा वचोन झगडोन हो जो आमचो हक आसा तो हाडचो म्हणून हांव गोंयचे मिनिस्टराक आनी सेंट्रल मिनिस्टराक विनंती करता।